कोण म्हणटा 1 कोटीचो स्कॅम केन्नाच कोणेच सारखें सांगूंक ना की हो स्कॅम कितें आनी कितल्या कोटी रुपयांचो. आनी थोडे म्हयने बीजेपीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतकूच ईडी आनी सीबीआयचे हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालें. तुम्ही पळयलें फाटले 6 म्हयने ऑलमोस्ट अशें आयकूंक आयला की ईडी आनी सीबीआयन 500 ऑफिसर ह्या फिक्टिशियस लिकर स्कॅम काल्पनीक मध घोटाळा जाका म्हणटा हाजेर वेस्ट केल्ले आसा. 500 ऑफिसर हाजेर काम करतात. 100 रेड्स आनी क्वेश्चनिंग आनी कितें कितें तांणी एक्शन्स घेतिल्ले आसा. हो स्कॅम म्हळ्यार 2 मेन पॉइंट आसा हातूंत. एक म्हळ्यार ईडी आनी सीबीआयच्या चार्जशीटान सांगला की 100 कोटी खंय नवी जी लिकर पॉलिसी आम आदमी पार्टी सरकारान करतना 100 कोटी किकबॅक्स घेतले फ्रॉम द लिकर लॉबी. हो पयलो आरोप. आनी दुसरो आरोप जे हे 100 कोटीचे किकबॅक्स आम आदमी पार्टीन घेतले ते 100 कोटी खंय गोंयच्या इलेक्शनान येवन मोडले असो आमचो दुसरो आरोप. ह्या केसीन वेगळे वेगळे आरोपी आसा आनी पयर 6 तारखेक 2 आरोपींक एक बेल एप्लिकेशन घाल्ले आनी 6 तारखेक तांची ऑर्डर आयली. रावस एव्हेन्यू जो कोर्ट आसा तांची ही 83 पेजेसाची ऑर्डर ऑन द 6th of May. हांव ही तुमकां अवश्य दितलो आनी हांव मागता की पयली म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीन हो ऑर्डर मुद्दम वाचचो. तुम्ही फाटले 1 वर्स जे आड्डे मारून सांगतात की अरविंद केजरीवालान घोटाळा केला हो ऑर्डर मातसो तुम्ही बऱ्या भशेन वाचचो. आनी हांव मागता आमच्या मिडियाच्या भावांकूय की तुमकां न्यूज सिंडिकेटाच्या न्यूज येता तुम्ही छापतात पूण ही जी न्यूज आयल्या ती हांव कृपा करून मागता तुमचे कडेन तुम्ही गोंयकारां पर्यंत पावयात कित्याक हातूंत गोंयचोय हे केल्लो आसा उल्लेख केल्लो आसा. ह्या ऑर्डरीन जे कोर्टान ऑब्झर्वेशन्स केल्या तातूंतल्यान सिद्ध जाता की 100 कोटी सोड 100 रुपयाचो सुद्धा स्कॅम दिल्लीक जाल्लो ना. इतले क्लियर ह्या कोर्टान परत म्हणजे ह्या ऑर्डरीन कोर्टान परत सांगला की कसलेच पुरावे तुम्ही दिवना. नो एव्हिडन्स हॅज बीन प्रेझेंटेड. आनी बेल दितना अशें सांगला की द केस डज नॉट अपियर टू बी जेन्युइन. अशी कोर्ट म्हणजे अजून ट्रायल सुद्धा सुरू जावंक ना. हे फक्त चार्जशीट करतकच बेल एप्लिकेशनाचेर ऑब्झर्वेशन अजून ट्रायल सुद्धा जावंक ना. एट bail application stage only court is observing that this case does not appear to be genuine. पहिली म्हळ्यार 100 कोटीचो स्कॅम अशी म्हणपी ईडीन ह्या बेल एप्लिकेशन ऑब्झर्व करतना तांणी जे स्टेटमेंट दिला तातूंत म्हणा की फक्त 20 ते 30 कोटी एका आरोपीक खंय 20 ते 30 कोटी दिल्लीक मेळिल्ले आनी ताणे हे 20 ते 30 कोटी गोंयांत पावयल्ले गोंयच्या इलेक्शना खातीर. म्हणजे 100 कोटीच्यान पयली तूं 20 ते 30 कोटी 30 कोटी धरया चल मॅक्सिमम धरया 100 कोटीच्यान तूं 30 कोटीचेर आतांच पाविल्लो आसा. आनी हे ऑब्झर्वेशन करतना जे कोर्टान तांकां विचारले तुमचे कितें पुरावे काय म्हणून असले फालतू ऑब्झर्वेशन्स म्हणजे असले फालतू तांणी एव्हिडन्स त्या नांवान ईडी आनी सीबीआय कोर्टाक दिल्ले आसा की कोर्टान डायरेक्टली सांगला की एक एव्हिडन्स तांणी दिलो की ना एक अप्रुवर जो आसा ताज्या फोनाचेर ह्या आरोपीचो फोन सेव्ह आशिल्लो. ताणे ताका कॉल केल्लो. कोर्टान सांगला कोणाचो फोन नंबर कोणाच्या फोनान सेव्ह आसलो किंवा कोणाक कॉल केलो हाचो कसो पुरावो जाता की ताणे ताका 30 कोटी रुपया कॅश दिले म्हणून. वॉट इज दिस नॉनसेन्स. मागीर म्हणूंक लागले की इट वॉज ट्रान्सफर्ड टू गोवा थ्रू हवाला चॅनल्स आनी ताजेर पेपर स्लिप्स हाजे वापर केल्लो गेलो. कोर्टान विचारले तुम्ही एक सुद्धा पेपर फ्लिप म्हळ्यार हार्ड कॉपी किंवा ताचो फोटो कांयच पुरावा दिवना सो हो स्टेटमेंट कसो दिवंक शकता. फक्त हातून कोणाक वेग स्टेटमेंट्स दिवन त्या स्टेटमेंट्साच्या आधाराचेर तांकां चार्जशीट केल्ले आसा अशें कोर्टान ऑब्झर्व केल्ले आसा. तर
सांगपाक म्हळ्यार जे 30 कोटी दिल्लीक किकबॅक मेळिल्ले आसा अशें ईडीन म्हणा, ताचो एक सुद्धा पुरावा दिल्लो ना. देर इज नॉट अ सिंगल एव्हिडन्स ऑफ द मनी बीइंग हँडेड टू दिल्ली इन दिल्ली और दॅट मनी बीइंग ट्रान्सफर्ड टू गोवा. एक सुद्धा पुरावा ना. ह्या ऑर्डरीन क्लियर जाल्ले आसा. दुसरो हे म्हणटा की हे सगळे पैसे गोयच्या इलेक्शनाक खर्च जाले. तुमकां खबर आसा जाल्यार नकळो, पूण फाटले 6 म्हयने जाले ईडी आनी सीबीआय गोंयान डेरो घालून बशिल्ले आसा. कितल्याशाच जाणांचेर रेड मारली, क्वेश्चनिंग केले, लोकांच्या घरा 6 वरांचेर सकाळी पावपाचे, फक्त क्वेश्चनिंग करपाक, काय रेड बीड ना, क्वेश्चनिंग करपाक. म्हणजे एक इंटिमिडेशन टॅक्टिक्स वापरून कसले कसले स्टेटमेंट्स घेतले. पूण लास्टाक कितें जाला की टोटल ह्या ऑर्डरीन जे ईडीनूच सांगला की तांच्याकडे अजून पर्यंत फक्त 19 लाखाचे एव्हिडन्स आसा म्हणून. 19 लाख. हे एव्हिडन्स खरे काय फट हे ट्रायलान कळटले. पूण जे 30 कोटी म्हणटाले मागीर तातूंचे कितले तरी 74 क्रोर्स हांवें नंबर आयकिल्लो की हे गोंयान वापरिल्ले गेले. आज हे 19 क्रोर्साचेर पाविल्ले आसा. तर आज म्हाका दिसता ह्या बेल ऑर्डराचेर प्रूव्ह जाल्ले आसा की आम आदमी पार्टीन कसलोच स्कॅम केल्लो ना. जे गोंयान आमी खर्च केला ते पयशे ते सगळे लिगल पयशे, ताजो सगळो अकाउंट आमी इलेक्शन कमिशनाक दिल्लो आसा. हे ईडीनूच एडमीट केला अशें दिसता म्हाका ह्या ऑर्डरींच्यान. हांव तुमकां मुद्दम ह्या ऑर्डरीचे थोडे स्टेटमेंट्स वाचून दाखयता. पेज नंबर 35. When all the oral and documentary evidence collected during the course of investigation is considered and appreciated, this court is of the prima facie view that the same is not sufficient to make this court believe that the case against the applicant is genuine. Page number 48. Simply because his mobile number was found saved in mobile phone of the approver, it is not safe to presume or infer at this stage that this applicant was also involved. Page number 50. हे तुमका हवाला स्लिप सांगतलो. Even these paper slips have admittedly not been recovered either in hard or digital form from the mobile phone of the approver or of any hawala operator. Page number 62. Even if the statements, म्हणजे तुम्ही फक्त स्टेटमेंटाच्या आधारावर हो चार्ज शीट केला नी, even if the statements of all the above witnesses is considered in entirety by the court, the same is not sufficient to make this court believe that the case against this applicant is a genuine case. And last time observation kela 75 number para, the case of prosecution against this application and as based on the above oral and documentary evidence cannot be prima facie considered to be a genuine case. असे ह्या राउस एव्हेन्यू कोर्टान ह्या पयरच्या ऑर्डरीन डायरेक्ट म्हणिल्ले आसा. सो एक हांणी जे स्कॅमाचो एक असो एक पड्डो कसो तयार केल्लो, फक्त आम आदमी पार्टीचें नांव वाटला, ताचो एक धागो आतां सगळो सुटपाक लागला आनी बेगीन ही भारतीय जनता पार्टी सामकीच नागडी जावपाची आसा. हो जो लिगल स्कॅम आसा हो काल्पनीक स्कॅम. इट इज अ लाय दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय द बीजेपी. हो खंयचो स्कॅम जाल्लो न्ही, हो बीजेपीच्या ऑफिसान स्कॅम तयार केल्लो गेलो आनी ईडीक आनी सीबीआयक सांगले गेले की तुम्ही कितें तरी पुरावे हाडात आनी हो न्यूज चलयात जाता तितले दीस. आनी हेच काम फाटल्या 6 म्हयने ईडीन आनी सीबीआयन केला. तुम्ही पळयला कितलेशेच रेड्स जाले, कितलेशेच क्वेश्चनिंगान लोकांक आपयले, कितलेशेच लोकांक धमकी दिले, तांकां एसॉल्ट सुद्धा केला. एका केसीन एकटो रेड्डी म्हणून कोण आसा, ताजो स्टेटमेंट घेतना ताच्या कांचोलार इतले मारले ताचे कान फुटले. हे मेडिकल रिपोर्टान ताचे दाखयल्ले आसा. ताका एका कानान आतां आयकूंक घेना, दुसऱ्या कानान सुद्धा कमी येवपाक लागलो. असले टॅक्टिक्स वापरून हे स्टेटमेंट्स घेतिल्ले. स्टेटमेंट सुद्धा घेवपाक हांकां असले कामां करची पडली. ताच्या मागीर कसले कसले फॉल्स स्टेटमेंट्स करचे पडले तांकां चार्ज शीटान. एका वेळार तांणी म्हटले 14 मोबाईल फोन मनीष सिसोदियान डिस्ट्रॉय केले. 14 मोबाईल फोन. जेन्ना आमी जे IMEI नंबर आमी स्वता इन्व्हेस्टिगेट केले तेन्ना कळ्ळें की तातूंचे 5 फोन सीबीआय आनी ईडीनूच कॉन्फिस्केट केले. हे 5 फोन तांचे कडेन आसा.
आणि बाकीचे उरिल्ले फोन ते ऍक्टिव्ह आसा, दे आर म्हणजे फोन केल्यार ते रिंग जाता. सो कोणे डिस्ट्रॉय केले आणि हो स्टेटमेंट कित्याक केलो चार्जशीटान? सो जे बीजेपीच्या ऑफिसान ही तयार जाल्लो स्कॅम प्रूव्ह करपाक कसले कसले फेक एव्हिडन्स, कसले कसले धमके दिवन, कसले कसले फेक एक्युजेशन्स घालून हे चार्जशीट केल्ले आसा. आणि ह्या कालच्या बेल ऑर्डरीन सामके क्लियर दाखयल्ले आसा की ह्या स्कॅमान जशें म्हळें 100 कोटी सोडात, 100 रुपयाचो सुद्धा स्कॅम ना. आणि आम्ही आज डिमांड करता की भारतीय जनता पार्टीचे जे सगळे स्पोक्सपर्सन आड्ड्यो मारून सांगताले की अरविंद केजरीवालान स्कॅम केला, स्कॅम केला, स्कॅम केला. आज तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन तुमकां चॅलेंज करता, तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगात की तुम्ही तुमचे कडेन चूक जाली म्हणून. तुम्ही 1 वर्स फट मारली म्हणजे तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगात. पयर सुद्धा जेन्ना संजय सिंगाचे नाव चार्जशीटान घालपाचो प्रयत्न केलो, संजय सिंगान तांकां लिगल नोटीस धाडली आणि ईडीन एक्चुअली हॅड टू एडमिट की तांचे कडेन मिस्टेक जाली. मिस्टेकीन कोणाचें नाव चार्जशीटान वचूंक शकता? ईडी हॅड टू अपॉलोजाइज अँड रिप्लाय टू द लिगल नोटीस ऑफ संजय सिंग. आणि तांणी म्हटले की ना आम्ही राहुल सिंग घालपाचे चुकीचे संजय सिंग घाले. राहुल सिंगाचे संजय सिंग कशे चुकीन जावंक शकता? अजय सिंगाचे संजय सिंग जावंक शकता, नीरव मोदीचे नरेंद्र मोदी जावंक शकता, पण राहुल सिंगाचे संजय सिंग कशे जावंक शकता? सो असले टॅक्टिक्स वापरून, असले डेस्परेट टॅक्टिक्स वापरून फक्त आम आदमी पक्षाचे नाव वाट लावपाक अँड टू मेलायन द ऑनेस्टी ऑफ अरविंद केजरीवाल हो एक 50 स्कॅम भारतीय जनता पार्टीन तयार केलो आणि ह्या ऑर्डरीन ताका एक्सपोज केल्लो आसा. सो आमी मागता की भारतीय जनता पार्टी should apologize for the lies that they have given to the people of India for the last 6 months. गोंयभर लोकांक एक क्लियर मेसेज, 1 वर्स जाले आनी 6 म्हयने जाले आम चोयीत आहाय की दिल्ली लिकर स्कॅम. तुम स्कॅम केला, दिल्लीसून पैसे सोऱ्याचे पयशे केले आणि तितून तू 100 कोटी काडले आणि गोंय इलेक्शनाक हाडले. हे आयकत आहे सद्दां टीव्हीचेर. एक भितर गेलो, मनीष सिसोदिया भितर गेलो, कोणा भितर गेलो, सगळ्या भितर घालीत गेले आणि स्कॅम. सो भारतीय जनता पार्टीगे आनी कोच ना, एकूच ऑपोजिशन. आणि ते ऑपोजिशना आज सगळे एमएलए आणि मिनिस्टर आज चोयला जेलींत आहे. हिंग गोंय कोण ना स्कॅम केलोले. हिंग उदका टांकेचे स्कॅम केलो आहे, हिंग आनी कसो स्कॅम केलो आहे, कितुले पयशे भितर गेलो आहे. हे टांकेचे स्कॅम केलोले लोकांनी उदकांत टांकी भितर गेले सगळे आहे. हे आमको बसो सोदताय आनी टांकी चोरपाक. सो ही स्कॅम कोणाक लागना, पूण पयशा स्कॅम आनी लिकर स्कॅम म्हणून आख्खे गोंय मोडबोड. पूण फायनली कितें? 2 जाणां they get the bail in excise policy probe. Court says can't believe case is genuine. कोर्ट म्हणटा की बीजेपीन घायलोली केस जेन्युइन म्हणून बिलीव करपाक जायना. भारतीय जनता पार्टीचे तापट की तुम्ही केस घायली ती आम आदमी पार्टीचेर इज नॉट जेन्युइन. हे कोर्ट म्हणटा. आणि प्रमोद सावंताक आणि या सगळ्या सरकाराक आज तुमचे तापट, हे तापट तुमचे की तुम आमचे केस घायली ती इज नॉट जेन्युइन. आणि दिस इज ह्यो सगळ्यो खबरो ज्यो आज गोंयभर आणि आख्खे देशभर तुम घायल्याय ते आज तुम्ही फोट मारताय आणि तुम्ही 20 तुमच्या लोकांक जुमला करू शकताय. हे आज कळून गेलो. आणि फकत आम आदमी पार्टीक उदका टांकी वांकी कोण करता ते कांयच लागना. आम आदमी पार्टीकूच लिकर स्कॅम आणि हे स्कॅम आणि काय ना. आणि आज कळून येता. सुमार 6 म्हयने जाले आमकां एक पार्टी दिसता कितें चलता. 6 म्हयने जाले गोंय जितले वेंडर आहले इलेक्शनाक जे काम करताले, भारतीय जनता पार्टी गेले वेंडर तो ताका कोणूय बिझनेस दिला तो घेतलो. आणि तुम्ही प्रेस किती आम आदमी पार्टीगे प्रेस तुम्ही ना गेलो प्रेस सगळ्यांक गेले प्रेसात तूं वचून कवर करतले. ते भाजी वेंडर सगळ्यांकडे असते. ते वेंडरा हाटी लागले ईडी फॉर द लास्ट 6 months की तुम कित गेले, तुमगे पेमेंट दाखय, तुम कॅश पेमेंट केला, तुम्ही हे पेमेंट केला, हे केला, फ्लॅग्स कितकोन गेले, कॅप कितकोन गेली. unnecessary harassment. And finally, ED only comes up and saying that cash जो पैसे मोडला, सुमार 19-20 crores cash पैसे मोडला. आख्खे गोंयभर हे सगळे चॅक्सान मोडला. सो एक फिगर दिला जो फिगर 100 crores क्लेम करता तितून तू फिगरात कांयच ना. सो आज कळोन येता की तुम इतलेय करून कांयच मेळना.
फायनली यू आर ओनली ट्रायंग टू हॅरस आणि यू आर ट्रायंग टू सी हे हॅरसमेंटान आम आदमी पार्टी बेजार जावन तुमकां जॉईन जाताय, तुमगे वॉशिंग मशिना भितर सरताय काय म्हणून चोवपाक. पूण तुमगे वॉशिंग मशिना भितर सरपाक आम तांकी चोरूंक नाय. तांकी चोरल्याक ते तुमगे वॉशिंग मशिना भितर सरपाक सोदताय. कित्याक तांकी चोरून वॉशिंग मशिना भितर सरले म्हणटकीर मागीर सगळें क्लियर जालें न्हू तांकी घालून. आम तांकी चोरूंक नाय, सो आमकां वॉशिंग मशिना येवपाक गरज ना. सो आज गोंयकारांक एक क्लियर मेसेज, आमी एक बरें इंटेन्शन घेवन येयलो आहाय. आमकां जाय की तुमकां तुमगे एड्युकेशन तुमगे भुरग्यांक जावं तूं 5,000 जोडूं 1,000 जोडूं या लाख जोडूं एड्युकेशन सिस्टम सारकें जावपाक. आमकां जाय हेल्थ जावं ते हेल्थ गरिबांक जावं गिरेस्तांक जावं हेल्थ सारकें जावपाक. आमकां जाय की ह्यो गोश्ट्यो सारक्यो तुमकां डिलिव्हरी करपाक, न्हू अशें करून जुमला करून इलेक्शन जिखपाक. सो हे गोंयकारांक कळल्यार बरें की एक चान्स जो आम आदमी पार्टीक दिवपाचो तो तुमकां दिवपाकूच फावो. न्हू हेजेर विश्वास दवरून की ईडीचेर घातले हे घातले ते घातले. जेन्ना आमी एक प्रोटेस्ट केल्ली फर्स्ट टायम जेन्ना हें जालें न्हू मनीस सिसोदिया भितर गेलो तेन्ना प्रेसाक सांगलेलें की फाल्यां म्हाकाय भितर घालपाक जाताय, आमकांय भितर घातले की आमी एकदम वोकल म्हणून. पूण भितर घायल म्हूण आमी भितर सोनूच रावन झगडले. आमी भितर सोनूच म्हटले की तुमगे टांकी चोरलो मनशाक तूं म्हाजे भितर घेवपाक सोदताय म्हणून, उदका टांक चोरलो मनशाक तूं म्हाजे भितर घेताय. आमी तीं भितर जेली रावन नगरा म्हणितले. सो आमगेलो वॉयस सप्रेस करपाक जावपाना. आज हो जो लिकर स्कॅम म्हणून बोवाड घालताले, आज देर इज नो लिकर स्कॅम म्हणून सगळ्यांक बोवाड घालपाक जाय. I think every paper must come, every news channel must come that Aam Aadmi Party has no more liquor scam, and the liquor scam is a farce, is a fake, is no more genuine as per the code. कोर्टान जे सांगला की that there is no liquor scam. So it has to be very clear. आणि उरलाय ते आना ल्हान इतली एलिगेशन सोडपाची. कित्याक जितले तुमी भितर घायले ते कोण तुमगे वॉशिंग मशिना येवपाक रेडी नाय. कित्याक आमचे कडेन कांय हिडन स्केलेटन नाय जे वॉशिंग मशिना घालून साफ जातले आनी आज हे क्लियर येयलो. So yes, Angon, we strongly condemn, and we want to tell the people of Goa as well as the people of India, कि we are here to make sure that India becomes number one. आमचो लीडर जो आहा तो काळजांतसून करता, जे चेंजीस करता ते लोकां बदल करता, आनी त्या लिडराक आम फॉलो करताय. आमकांय काळजांत गोंयकारांक तितलोच मोग आहा. आम लोकांगे उदका टांकी चोरपाक येयलो न्हय गा, आम लोकांक टांकी दिवपाक येयले, आम लोकांक सर्व्हिस दिवपाक येयले आनी आम करीत आहाय, करीत रावतले. बट द बीजेपी गव्हर्नमेंट नीड्स टू apologize, needs to come out clearly saying that yes, we were trying to frame the Aam Aadmi Party leaders, there is no more liquor scam, and they have to acknowledge this now. म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा, गुगल मारल्यार तुमकां मेळटलें कोण टांकी चोर आहाय आनी कोण कितें आहाय ते, आनी कोण वॉशिंग मशिना वचपाक न्यूज घातलेलो आहा. So I think let's not discuss, let us keep this totally on ED, and I think this is the message for once.